एकटं खेळ करून पूर्वजांनी केले समावता आमच्या पूर्वजांनी केली राखून आयदपा पुरासेता विवा 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 मुठीर करून कानवाल करूया भुरग्यांनो ते संध्या लागी हाडून कार्निवालाची उमेद अधिक वाढूया विवा 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 शाळेत पुन्हा मारूया पूर्वजांनी आमच्या घडून आणलो कार्निवाल वर्षाच्या वर्षा चालू धरूया चालू धरूया पूर्वजांनी आमच्या घडून आणलो कार्निवाल वर्षाच्या वर्षा चालू धरूया रुईताना पोस्ट करून रोगो वारोयले समय असताना पाणी कांड्या काढून गोया सांभाळून चोरले आता काही बोलत गोयात चोरपोय घालून मोला डोळ्यात चोऱ्यो पोतात नाराचे काढून डोळे आमचे आमदार मोत्र्यांनी तांची रेशन काळा करून गाडी उडतात आम्ही जिंकले जोडू जोडू गाड्यांक गोंयकारांनी हाडल्या भरून पावसाक नुस्त्या कोणता धोता गाडी गांवांक वेचोता बरें दिसता ताका थोड्यांनी शवां घेवन गाड्यांक बाळ्याक घेवन सुटलेली गाडयांक बाळ्याक धरून आतां लोक साळवला तांकां धांवडावून गेला बाळ्याक कापयता दोळे तांबडे करून Tu
फातूर तुझ्या वट्यान गोंयकाराचे काळी नातोर तू मनीस तू फातूर आम्ही दारात रोयलो माड तो घरार उमटण पडचे आधी आम्ही कात नोडयल्यार ओदीक बरो रॉयस जे झाड तुका फळां दितात त्या झाडाचो जीव काडपी मनीस शाळो न्हय पूण पीस आवडतो ता मम्मी सोच उलयली तू माडाचे नाल घरार पडटात म्हणून माडच कातरो नडप हे सारखे न्हय होय माडाचे नाल सुकचे आधी ते काडूक जाय एक पावट नाल सुकलो तो जमनीर वो घरार पडटा नाल घरार पडटा म्हणून माडूच कातरो नडप सारखे न्हय बाय तो माड आमचो आता सारको जाणटो जाला ते कातून उडयल्यार चड बरो डॅडी आता आमचो ग्रँडपा जाणटो जाला तो जाणटो जाला मग ताका आमी घरांतलो भायर घाल्यार लोक आमकां कितें म्हणटलो बाय वो लोक आमकां बशिना आमकां कितें जाय तें आमी करपाचें डॅडी तू उलयता तें सारकें फाल्यां तूंय जाणटो जातलो तशें जाल्यार हांव जाणटो जाल्यार तुमी म्हाका भायर घालतली तेन्ना तुमकां वो लोक कितें म्हणटलो डॅडी लोक आमकां बशिना आमकां जाय तें आमी करपाचें तशें जाल्यार तुमी म्हाका भायर घालतली तर रॉयस जोड एकल्याच्या कुडीक गावो जातूच त्या गावाची दूख कितें पळय ती त्या गावो जातल्याकूच खबर येता म्हजे तुवें सोद तुज्या तोंडार सांगला म्हणून तुका राग आयलो न्हय देखूनच दुसरे फावटी कितें उलयता तें सारकें उलय नाजाल्यार भुरग्या सामकारा तूं लोचेन पडटलो हांव लोचेन पडटलो ना डॅडी कितल्या बेगीन तूं आमच्या फुड्यान लोचेन पडचो ना केन्ना पडटलो जसो माड जाणटो जावन घरार पडटा तसो तूं जाणटो जावन आमच्या खांदार पडटलो पळय तेन्ना किती सांगपा रे लंडन आनी एक म्हयन्यान गोंया येत म्हळ्यार सगळें गोंय मुदार केलें मरे परसारांनी वचोन हाचे चोयल्या मरे बायलो चेडूं हांव कितू रे लायनीन वाचताय काल दोग जाणां दळ मोडलो आज येयल्या आतां सेटींग करून येता हॅलो केसा हा हांव जैन हायन गोटिया तूं कशें तू कोंकणी उलयता हांव गोंयकार मुगो न्यूज गोंयकार अरे तू गोंयकार
अगो वय गो काळ्या मासाचो आड मासा गोंयकार हांव अरे तू गोंयकार अगो तू कोण दिसोल गो हांव माग तू हापरी दिसलो चोय चोडवा हापरी दिसत हासू मामी किती रे मामी सामको चिकोना पीस हाता हॅलो आंटी मोद माता रे मोद माता उचाटी चांटी दिसता सॉरी की चालते आमगे तिंका चार जात्री आम बायला रोकडो हाटी मुठाय हे शोबरू राती सगळी सोडा मारू तू काय का देखून चेलो मरे कित कोतोय ना हांगार चोडवा बायला पोयता काय चोयलोली का पोयस रावन आसता तू म्हाक होय होय हा असताले म्हाका दिसत तू म्हाका गोट जापागो तू सांग बरे कावल्या तू किती असता ते होय ते चड जावपा जाय आय मरे होय आय मरे होय होय चोयली किती ते तुगे पेटाची देवलो आलो ती या बायला कसो मोद माता पेटाचे नितो या तितो चाको ये ते तांबडे इंगो सर तू थिंगरावन किती असताले हांव आसना रे ए चोयलो तुका लिस्टर आनी तू किती असताले हांव आसना रे कोता तू हांव चोयताले किती चोयता गो तू कितली चोडवा बायलो नी कावळो हापरी म्हणटाय ते चोयताले चोडवा येता हापरी दिसता तू किती असता गो थिंगा तू किती असता ना हांव तुझे नाचनाली आनी कित कोताले हांव चोयताली तू कित चोयताले तू कितली चोडवा बायलो होय. लॉस म्हणटाय ते मरे होय. हांव मेचताले व्हेरी गुड तो सामको हॉट टेम्परेचराचो कसो बाय सगळीच भुरगीं आवय बापा भाशेन जायना थोडी मामा भाशेन थोडी तिजवा भाशेन जातात तो तेणी ताजो स्वभावच वेगळो ग्रँडपा म्हाका जाल्यार तेडीचो स्वभाव लायक जायना तो गोंयचे बाय तुजेर गरम जाता ग्रँडपा तो तुजेर गरम जावपाक कारण कितें बाय आदी हांव तुज्या तेडी भाशेन घोट आसलो आतां हांव वच करता तू ताका कळूंक जाय न्हय फाल्यां खंयूय जाणटो जातलो म्हणून ताका गिन्यान आसा बाय मनशाक देवान वेगवेगळे गुण दिलेले आसात तुमकां दोगांयकूय स्वादीक ताळो दिला आनी जाणटे सोय कशें उलोवंक जाय हेंय देवान तुमकां शिकयलो ग्रँडपा डॅडी तुजे भाशेन जालोलो जाल्यार आयज आमी खुशाल आसपाची बाय मनशाचे रोगांत तांबडे आसता पूण त्या रोगांत वेगळे वेगळे गुण असतात थोडे बरे मनाचे असतात थोडे कुसके मनाचे असतात हांव नको तुझे डॅडीक देवान कसलो गुण दिला तू तुवें कोणाला न्हय
तेंका कसो रागान कसो गेला तो डॅडीची खबरच काढा तो टेन्शनान पडटा. चल आम्ही त्याच्या पुढे या आणि त्याच्या मुखामोर हसणे करूया. चल या. आणि केलेले बुट्टा रागानं बसले अपारीव बाहेर काढचे पोट्टा पाऊर असा म्हूण भोग करून बघता लोकांना बोबाव होतो चूक झाली म्हणटा. मायकल बघते पोट्टा माझ्या पाठला जोडे लाव गोय दियाटा हे पोरजे पासत किती केला सोडला किती पोट्टा एका फुडलो एकलो बाबा दूर आणि लोकांपासून किती केलं सांग मायकल लोक सोबीने विकून गावार कारले तुझ्याच घराला पेगो तू कोणी करायचे तुझी नका तू लामाडीचे देऊ. साली गाव पालिका देऊन गेला चार बांधतो असलो पूल देवांता गावेला बांधतो ना तो आपसो वाटती झाला तिकून भयंकरांनी लोबक लावा आणि तो पारी गेला. मुरगा जॉब दिला पासपोर्ट उलोयता बिचारीने कोण गेला शाळेला लावलो बीजेपीचो गोळवा तू झाला मई गोरजो सोडून देवळात भजन करून बाबू नाचता रात घेऊन नाचून तीन मेले गाडी गोयाच्या बार गोत गेली की बीजेपीची बाई आणि घरचे कोणाला गाडी बिचीर विकताले टी-शर्टा मॅक्सी आणि दुरून एक टॅक्सी घेतली विकती आणि गोंयकाराच्या पोटाचेर मारली रे उडकी. डबल हॉट टॅक्सी बांगाराचे गोय आमचे बायलांची रिक्षी कोल्हापुरी उदीक दुकानला टाका दिवशी आणि पारकाला बाचेर शिराप तुझ्या सामोरची अनावलेचे जाती आमका करूंक लागले मनार आम्ही उदी रावण धनी गोयान गुंतले रे काबार मनोज बरोबर सरकाराच्या मारले तोडार गोगो किला सपोर्ट करूया सोगले आम्ही गोंयकार.
सवी देवाची रोचना देवान रोचल्या मूर्ती वेगळी रोचना परवा केव्हा कोणा उघडा तर मोना परवा तुळशी पोटलो कोणा खरेंच मनीस खंय जाणटो जालो म्हणटोच जाणटे खंय रोखडोच राग येता म्हजो तरी आदी तसो नासलो पूण आतां हांवें कितें सांगलें जाल्यार रागार सारकोच वाग कसो जाता देवान जीव दिल्या म्हणून कितें कितें उलय नाका आमचो देडी मोगाळ आनी खालती काळेचो कितें आमचो डॅडी मोगाळ आनी खालती काळेचो ओय डॅडी जितलो ग्रँडपा आमकां मोग दिता तितलो तूं आमचो डॅडी जावनूय आमकां मोग दिना आनी ग्रँडपा आमकां मोग दिता म्हूण ह्या घरांत आमी खुशाल आसात ना तर वाग मोगडेक आनी मोगडेच्या पिलाक पासून वचोंक मारता आमची भुरगीं खंयच्या वागाची खबर करतात रॉयस आदल्या तेंपार टीव्ही मोबायल लायट्स कंप्युटर हो सगळो नासलो पूण आतां सगळें आसा भुरग्यांक कितेंय सांगची गरज ना ती आमच्यांनी चड जाणात कोण वाग आनी कोण शिव पळयतो त्या वागाची खबर करता तो वाग कोण जावन आसा जाणा तूं कोण तूं जाल्यार कोंकणी कोण मोगडी जावन आसा आमची मामी आनी पिला जावन आसा म्हजी भुरगीं म्हजो सासूबाय आपल्या नातरांची कितली आपुरबाय करता तांकां खरो मोग दिता जो कोण भुरग्यांक खरो मोग दिता तांकां भुरगीं चिंतकून रावतात देखूनच भुरगीं ल्हान आसतना बापायन आपल्या भुरग्यांक मांडेर बसून ताका किराच्यो कोल्याच्यो काडयो सांगून भुरग्याचो मोग शिकून घेवंक जाय पडटा मामी म्हाका जाल्यार गोठ उगडास आसा हांव ल्हान आसतना ग्रँडपा म्हाका मांडयेर बसून काणयो सांगतालो तो तुका माडयेर बसून काणयो सांगतालो तो उगडास आसा आनी तुका कसलो उगडास आसा गो म्हाका जाल्यार सारको उडगास आसा कसलो तो तूं आमचे थापटा बातालो पळय तो हे पडला तें पुरो न्ही तुका पळय पुरो Thank you.
शी शी एकमेकांनी गोंयच फुडार घेता मात माशपू खबर ना अगो कित जालें कित्या उठू अगो तू कित जाल नाही सांगता पुरो आमगे तिका कोणागेन हॉस्पिटल गेलोले सोका फुड गेलोले अगो 12 पासून तिंगाच अगो तू पण 12 वरा आमच्या 4 पासून पिंगाल चालली 4 पासून कित कोता गो तुम्ही अगो पोरा आमगे स्टँडली घेऊन गेलोली अगो तो खाली देखो बरा लंब ओय गो माय रात्यांमध्ये पदा घसणार लागली गो असताना स्मेल होते आमको झालं अरे त्या मात सांगता तू हॉस्पिटल म्हण छेपडा तू नाक झालो इतकीत किती सांगत हांव हेची माय पोरने अपेंडिक्स बाहेर पडली बाबो लागलो हांव 4 वर उभा दोन्ही पायाचे कोण तरी नर्स आणि खबर घेता गो बेड बी सगळी फुल मुगो कितको फुल रे सगळ्या बेडाचे वयले घाटी न्हिदो ना ओय का रेकलो बसला सोना दोग जाले राती घेन सकल न्हिदो नासलो गोंयकार कोण आणि मुक्कार बापाने काय बापाने सांगता आई जायती चिठीला मुकार बाबाना काय जापाना अच्छा, अच्छा. तू जाण मरे कोण? जे तिंगा कोण एकलो लंडन गेलो ओके हांव ते तिंगा मरे हॉस्पिटलात एक व्हिडिओ काढ का? सुखाचे गायलो ओके. हांव कित रे तेंगे हॉस्पिटला जाणटू कित गो? बेस सारखी आमगे हॉस्पिटल करता गोय नाही अग्र तुझी नाक झालं बंडल होत्या कोण बॉटल होता हांव बॉटल होता हा हांव तिंगा हापचो हो तो येता राव आम्ही जातो चालती किती रे बाबा लॉडो थानेलो मी सांगू लढणारी लॉडो थान रे तू वाचून पडण्याची म्हाका पुराली पूण उतराय दिसली बेतात गे ना रे तू हिसबुकार उडो गेलो मेरे कित्याचे उडो घायलो एक मोबाईल त्या फेसबुकार अगं तो किती उडयता फेसबुक व्हिडिओ हा व्हिडिओ तो सांगतो फेसबुकार उडो घायलो कितें वाचून पडण्याचा जाण तुका अगं कितें सांग तुका गोंयकारांक दाखोवपाक एक हांवें व्हिडिओ घायलो हांव मुगे तेणी कांय फ्रेंड आनी एक बारीकशें ऑपरेशन आहलें ऑपरेशन तो म्हणलो ऑपरेशन असो ओके तो म्हणलो आपल्या बरोबर यो हॉस्पिटलान गेलो हांव पयले फावट गेलो हांव तीच म्हाका ऑफ आहली किती आनी त्या ऑपरेशन थिएटराक गेलो ओके आनी हांव आनी भायर वचून कितें करतलो हॉस्पिटल चोया म्हणलें आरे हांवें भितर पांय मात हांव चोय जाय म्हाका माडयता तू कितको माडयत रे अगो हांव आख्खो भितर दिसपडो लागलो म्हाका पयलीं सांगलें कोणा आरसो तो लागलो दुसरी सायडीन गेलो दुसरी सायडीन गेलो थिंगाय येवच पडा सेक्युरिटी येयला म्हाका फाटल्यान बसपाक मारी बाबा तूं हे वसा फुडें कितें करता म्हणलो अरे हांवें ताका सांगिल्लें हांव म्हणलें म्हाका भितर दिसपडा हांव म्हाका माडो अरे सगळे लोक माडून येताय म्हणलो अरे ती किती टायल्स कितरी टायल्स तू किती सांग तुका अरे आरशा हाडी पूण सारको मनीस सांग इतलो क्लियर पडा अरे ते इतल्यानी त्या हॉस्पिटलान नर्स कितें तेंगे मेकअप कितरी आमच्या गोंयची भाशेन आमगे खंयचे मागीर सांग तुका मेकअप पळय करता न्ही थिंग रावन तेंगे होट मातशें शायनींग जाता आनी आमगे गोंयकारांक मेकअप जाला न्हू तेजे होटा थंय जायना पान घाली चलप म्हाका लायक जाला ती पळय चवळ येता न्ही पेशंट मरे सारको काय नालो बसलो जाता उठोन थंयता कित म्हण रे आनी कितें चलप जाणा गे कित तू दाखव सुट्टा के कोक मान दाखव ते मरे ती टॅबलेट आहे सर गेला ताणी एस करून होय आनी येतून कितें रे कितें एस करून आतां ताका एस करून आतां जालो बरो जाल बरो तूं आनी कितें सांगला कित रे तू याचे नाक पुरो आमगे गोंय जाण मरे तू गोंय आमगे गोंय मरे आमगे गोंय कितें 60 वर्सां तेंच पळयलो नरचे येसरे आमगे चलप जाण तू आमगे चलप एक सांगू तेजे पांय बूट आसताय ना पॅरागॉन चप्पल पॅरागॉन सोरा बाटली आमगे मॅरेज दाखवतो कितको चलोन दाखय गो त्यो 60 वर्सां नॉर्स दाखोवन ते दाखयता दाखय हांवें व्हिडिओ चोयलो दाखय पळया जो पेशंट आपले मागीर पेशंट पेशंट हालेलुया Boy mata go, ती कावळ्याचे
खरेंच दिपा कोंबेच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमची आवय बापूय ताच्या फुड्यात कांयच न्हय दिसता सारखे तुझे आमचे कोंबेन आपल्या पिलाक मोठ जायसून कावळ्याक आणि कोणाकूच फुडें घेवंक ना पयली कोंबी आपल्या पिलाची कशी राखण करतात आप्पा कोंबी पिलाची राखण करता आणि हांव तुमची राखण करिना कितें तूं आमचे कोणे भाशेन राखण करता पूण आमचो कोंबो आसा तो मोगेन जेवन तकलेक चोच मारता आम्ही कोंबीच आसा जाल्यार तू खंयच्या कोंब्याची कवर करता मामी तू डॅडीक सांग नाका तो कोंबो कोण तो वय डॅडीक सांगत जाल्यार आपल्याच पायार कुरार मारून घेतलो अरे शेजाराच्या कोंब्याक लागून फातोच चिखलात मारून चिखल आजार कित्याक घेवप कोंब्याचे कामूच ते कोंबेक आनी पिलांक सदावपाचे इतलो वेळ तुम्ही शेजाराची कोंब्याची खबर करताली डॅडी तुका कितें दिसलें आमी तुजी खबर करताली म्हूण आगो आमी डॅडीची खबर उलोवंक तो कितें कोंबो काय तुमचो डॅडी कॉमो न्हय तुमचो डॅडी जावन आसा मोर आता खायचे करूंक आसा तुमकां दोगांय एक कोर दाखयता तुमची मामी एक कोर दाखयता आनी उरलेले सगळे कोर तो म्हाका दाखयता हांव ताका सोबो मेळटा डॅडी तू चड उलयता तुका म्हज्या फुडें रावन चड बोज मारला तुझ्या फुडें रावन म्हणजे आनी का कोणाच्या फुडें रावपाचें म्हजें कोणाच्या फुडें रावपाचें तें तुका हांव एक दीस जेवून सांगतो पयलो न्हय तोंडात सांगलेलो म्हणून वाट कसो जावन गेलो तो ग्रँडपा तू ताचें टेन्शन घेयनाका आमी आसात न्हय तुज्या सांगाता कोंब्याची सुमोयच तसली कोंबेचेर चोच मारलो गेलो चोच मारलो गेलो मनशान खूंय आपल्या जिवितान बदलो पाठवले जाल्यार बरी चिंतना खूंय चिंतूंक जाय तेन्ना मनशाची कूड खूंय खुशाल आसता आनी वायट चिंतना चिंतीत जाल्यार तुजी भलायकी पासून पिड्यार जाता तूं घरांत न्हिदून रावलो जाल्यार तुजी कूड सारकी जोड कशी जाता ताका लागून मनशान खूंय आपले कुडीची हालचाल करूंक जाय अशें डॉक्टर सांगता डॅडी तूं आतां जाणटो जाला आनी तुजी कूड सारकी जोड कशी जाल्या म्हजे पुता हांव जाणटो जाला तें बरें आसा पूण म्हजी कूड जड जालें म्हणून हांवें कोणाकूच सांगूंक ना न्हय म्हणून तूं कांयच सांगूंक ना जाल्यार तुका कशें गमलें डॅडी म्हाका दुसऱ्याक सांगची गरज ना हांव तुका बेस बरो वळखता तूं आदी कसो आसलो आनी आतां कसो आसा पळयतो तुवें एकाच जाग्यार रावंक फायदो ना ती सोड खबर काल तुजो बर्थडे जाला आनी हांवें चिंतलां आयज तुका भायर जेवणाक व्हरप म्हज्या पुता कसली वस्त गरम खायली जाल्यार ती रुचीक लागता म्हजो बर्थडे काल जालो आनी वर्साच्या वर्साक कालचे तारखेर म्हजो बर्थडे येता पूण तुवें म्हजो बर्थडे एकूय वर्साक सेलिब्रेट करूंक ना आनी हांव म्हजी नातरां नासतना हांव कोणाक तुज्या सांगाताक न्हय कोणाच्याच सांगाताक येवंक तयार ना एक दीस म्हजी नातरां घरांत ना जाल्यार हांव उपाशी रावतां आनी म्हजी नातरां नासतना हांव तुज्या सांगाताक येवं तूं आयल्या पयलें उलोवं नाका हांवें तुजी सगळी तयारी केल्या कसली तयारी केल्या सेमितरी पुरपाची डॅडी तूं येते आयल्या पयलें उलोवन तूं म्हाका कांय सांगूं नाका हांवें तुका सांगलां फाल्यां तुजो बर्थडे म्हणटूच आमी हॉटेलांत जेवणाक येतलो डॅडी तू ग्रँडपाक जेवणाक वता वय काल ताजो बर्थडे जाला आनी काल म्हाका बिलकुल टायमूच मेळना ताका लागून आयज ताका हांव भायर जेवणाक वता डॅडी तुका कितें दिसलां आमी नासतना ग्रँडपा जेवणाक येतलो म्हणून केन्नाच ना
दिले डॅडी तू एक काम कर तू हॉटेलात फोन मार आणि जेवण ऑर्डर दे उपरांत तू गाडी घेऊन जेवण हाडूक वच ग्रँडपाची बर्थडे आम्ही घरातच सेलिब्रेट करूया तुमचे चणवाय ऐकून हांव येवका डॅडी तुझ्या म्हजे सांगतात हांव म्हजी नात्रां नासतना तुज्या सांगात कबूल ना तुवें येवचेच पडटलें ना हांव येवचो ना तुवें नाजाल्यार हांव तुका वकलून गाडयान घालून वचलो आवयच्या कुसव्यान रमलो आवयन चलून दिलो आगवार बोणाचे कोतली आवयन रस्त्यार सोडलो उयो काय कुच्यो मातारो सुरसुऱ्याचो भीस चाललो मोचे वेगान धरून तुका गाराडून मोगान वाडयलो आवयचो विसलो उकार वाटसुऱ्याचो हॉटेलान म्हाका शेवणाक दावू फोटोन आशिलान हाडलो तुझे दारून सुकून उगडा ते दागाची जुदासाचो आदलो नियाळ करून तू काळसान सोडून रस्तो ताचा आशिला तू आदलो नियाळ करून तू काळसान सोडून रस्तो ताचा आशिला तू अंकल तू हे बॅग घेऊन खंय वता बाबा हांव हांगा रावंक आयला अंकल तू म्हजी कित्याक फकाणां करता बाबा हांव तुजी फकाणां करना हांव तुका देवाक भिवून सांगता हांव सदांकाल हांगा रावंक आयला कितें येदो व्हडलो दुडवाकार मनीस ह्या आश्रमाक जाय तो हेल्प करता आनी होच म्हाका सांगता आपण आश्रमाक रावंक गयला म्हणून म्हाका आजून कितें पूण दुबाव आसा ताका घेवन येयलो ड्रायव्हर गाडयेन बसून आसा पूण हांव त्या ड्रायव्हराक बसून विचारतलो सेक्युरिटी सेक्युरिटी ग्रेग अंकलला कोण घेऊन राहिला सिस्टर ताका एक ड्रायव्हर घेवन आयलेलो आसा तो हो पळय ते गाडयेन बसून आसा गाडयान बसून आसा पण आता हांगा पळय बरें सिस्टर आजकाल मनशांमध्ये आणि जनावरांमध्ये खूपच अंतर असता सिस्टर हो पळय आयलो ए मिस्टर ग्रेग अंकलला घेऊन आयला तू ताका नांवान कशी वळखता हांव जावन आसा वडील ह्या आश्रमाची वडील सोंपल्या उपरांत हांवेनच सगळें सांबाळला म्हजी वडील सोंपल्या आदीं तिणें म्हाका ग्रेग अंकलाची सगळी खबर सांगल्या ग्रेग अंकला असो मोगाट आनी क्रांतिकायेचो मनीस आयज काल ह्या समाजान मेळोन खूबच कठीण अशें तूं कित्याक म्हणटा कांय वर्सां आदीं हो ग्रेग अंकल हांगा आसलेल्या जाणट्यांक म्हयन्याक 2 पावटी तरी मेळोंक येतालो केन्नाय जेवण रांदून हाडटालो पुतांनी आपल्या आवय बापायक हांगा सोडल्यात तांची कथा आयकून तो दुखानी रडटालो एक दीस अंकल वाटेर चलून येताना ताका एका रस्त्याच्या कुशीक झाडाच्या पोंदाक एका भुरग्याच्या रडण्याचो आवाज आयकूंक आयलो तो भुरगो किवच्यो मारून रडटालो ताका मुळ्यो खाताल्यो अंकला त्या भुरग्यानी चुरचुरे दिसले अंकला त्या भुरग्याक आपल्या गोबान घेतलो तेन्ना अंकलाची नदर त्या भुरग्याचेर आसलेल्या एका कागदाच्या कुडक्याचेर पडली जाचेर बरयल्लें आसलें हांव म्हज्या आगवारपणाचे खोट लिपोवंक म्हज्या पुताक हांगा सोडटा म्हणून अंकला त्या भुरग्याचे चुरचुरे दिसले उपरांत कितें जालें सिस्टर ग्रेग अंकलाक भुरगें नासलें अंकलान आपुरबायेन त्या भुरग्याक आपल्या घरा व्हेलो आपल्या रोगताचो पोत जाल्ल्या परी ताका वाडयलो आनी तो भुरगो 9 म्हयन्याचो जालो उपरांत
भुरग्याची आवय सोपली. अंकलान त्या भुरग्याक बरें शिकवण दिवन वाडयले. काजार केलो. आतां अंकल जाणटो जाला आनी म्हणटा ज्या 8 वरां हांवें सोडलो पूत हांवें घरा व्हेलो आयज त्याच पुतान आपणाक तुमच्या सगळ्या हाडून सोडल्या म्हणून. हांवें तुका विचारूंक ना तुजें नांव कितें गे. तूं ताचो ड्रायव्हर जावं वा कोणें जावं म्हाका कळप ना. हांव तुजे लागीं एक विचारूंक सोदता. जोरी तूंय जाणटो जालोलो आनी तुज्याय पुतान तुका आयज जेवणाक या अशें सांगून तुका असल्या आजीला घालून सोडलोलो जाल्यार तूं कितें म्हणटलो आसलो. धारोन काळजाचो हो दुखणारी बेमान देव तुजी नीट करतलो अशें म्हणटलो आसलोय न्हय. एका जनावराचो पिलो लेगीत आपल्या आवयक चुकलो जाल्यार तो येणे तेणे पळोवन आपल्या आवयची सोद करता. आनी एक 8 वरां आवय सोडलोलो पूत आपणाचो सांबाळ करतले सवे तर अशें करता जाल्यार तुमी म्हाका सांगात असल्या पुताचे काडीस कसले. पुताचे ना न्हय कसले. पात्राचे होय पात्राचे. पात्राच्या काळजाचो तो. आनी गाडी बोलायला का सिस्टर दुनिया हांव नको जालो कितें करूंक चिंतलो तो. सिस्टर हांवच तो दवदिरो पूत. ना पूत हे उदो तुज्या जिबेक सोपना. तूं पूत न्हय. तूं पूत न्हय. तूं वाचून. काळ जाणता देव बरें करूं म्हणटात आनी सुरू करता दुसरी पात गोंयकाराचे कोण चिंता. कोणाचे कित्याक
लागी दूर वागा जातो उद्या मोती नुरुजी तुझा दूर जाई तू एक मोठा पोटुली लोण्या पोळा तोरी तू तुका कावय केले बोजी तुझा पावय असतो आमदारात पोटू लागी दोन वागा जातो उद्या मोती नुरुजी हांव जावन आसा सरपंच गांवचो ह्या गांवांत म्हाका रेस्पेदारीक मान आसा कित्याक हांव जायत्या लोकांची कामां करता हांवें म्हजे दुडवारी जायते प्लॉट घेतलेले आसात जांका कोण रावंक आसलो ना तांकां म्हजे प्लॉट दुडवारी विकते दिता सारक सर बामदाव विकती दितू पूण सवाय दिना एकदम मारता आणि सरपंच बाब तू गे गोंयकार एकलोय प्लॉट घेना एकलोय प्लॉट घेना अरे म्हजे प्लॉट घेवून गोंयकारा लागीं दुडो आसात हे मात सारखें सांग तुगेले तुगे प्लॉट घे आमकां गोंयकारांक दूध नाही मू तुवें तुगे प्लॉट घाले आनी हांवें कारवारकार ऐकले आनी हे कारवारकार आमकां सुकले गायले आनी तुवें मरे 40-50 वर्स कणालो गोंयकारा तुवें त्रासाक गायले गोंयकारांक हांवें त्रासान घातल्या होय. आनी कशें अरे आमगे घरा सायडीन उजार आहलो तो तुवें कारवारकार हाडीन तुवें आमकां सुकले गायले अगं किती उलयता तुमगे हिंगा चोरी 4-5 क्रिस्तांवांगे घोरां आय सरपंच बाब 4-5 घोरां लागून जमलोता होय सारकें तुजें ओय तो उलयते सारके आ अरे सरपंच बाब तू कित वोट मारपा जाय मू तू हेंची सायड घेता कितें हांव तुकोडे कंप्लेन घेवन येयलोलें हो आनी हेगे घरा मेकलो चोट आहा तो दोगांय बूच पोपीने आम सोदायताय आमगे सुसेक पिल्यार कोताय तांक सांग आम स्वाटे येयनात म्हूण ए आमगे दोस्त मिताय आनी आमगे घराक बोड माताय तुम कितें जाता सरपंच बाब तें कितें जाता सारकें तुजें होय सांगता म्हूण रागा जायना ते दोगांय तांच्या घरांत पिवन भोंवक मारता जाल्यार तुका आनी कसले प्रॉब्लेम आसात आमगे केसो प्रॉब्लेम जाता तू ते जाल्यार एक काम कर 2 दीस तुगे बाल भुरग्यांगे आनी आमगे घरा को रावपा यो चोय आमगे केसो प्रॉब्लेम जाते तू हेंचे हेका लागून तू आमकां शपथ सांगत मरे आ यो आनी चोय तू राती को न्हिदपट जाल्या सरपंच बाब तुय तेंगे घराक दिवपा गरज ना तेंगे घराक आसता गरज ना कित्याक गरज ना हांव कारवार कर हांव उन्हाळ्याच्या घरां दितो नेलो मनीस हांवेंच तुमकां दिवन दितो गरज ना येवपाची तू हे गोंय आहे सरपंचान हाडलो मरे होय ते जाल्यार तू एक काम कर कितें? हो सर तेंगे घरा कोणी ओके गो सरपंच दुसरी मिस्टेक केला जाल्यार हांव असो कालेलो जावपानी तू मरे कारवार काय जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना तुगे माय की तू गोरे पीठ तू सुजान नावड्या तू केन्ना करत म्हाका काळ्या कोळशा ब्लॅक पेडी असो काळ्या कितकू जालो रे दिल अरे शड्या तुझ्या नशिबानं देवान तुका काळो केला आणि माझ्या नशिबानं देवान म्हाकाय काळो केला आणि माझ्या नशिबान देवान म्हाका बरें केला अरे तू काळो कितें आनी हांव बरें कितें तें म्हज्या आईन म्हाका सांगितला आईन सांगितलं कित म्हूण सांगितलं अरे हांव जालें ते राती
असो मोठ मारून आऊचा पाहते दिसकाडे की केस किस अरे देवा कुण्या करणार तो बस देवान घातिल्ली जाय पूण ती काळी कुपा देवसरान उभी केल्ली फार थोडं देऊच रानू केली तर देऊचा हे स्वाते रात जरी मुझी हाती मेळाली आ बोकडे पिला माझे तर त्याक मातावन त्याक दाखवायचा कोण तो देऊचा बरा नावान सांगा का त्याक दाखवायचा तो देवसा तू जाय होय जायो तो देवसार मन सायडीन आसा तू सायडी हा अरे हो पळे कोण तू रे परा कावडी बाबा सगळे हक्क चालते तुका लागून तुही पोय राहत रे इगोची मुखार बसवान बीक इकलेय ऐकली नाही इकली नाही तूक लागून या शेजाऱ्यावरची रावलोचे पोटा तूक लागून अरे आम्ही बिकणा विकल्यारू त्यांचे तळे फुटले अरे त्यांची तळ सदा फुटता काय बर मान म्हणटाल्या मजे तळ फोडून गेलती अरे तुझ्याही तळे फोडून गेली ती हे सगळ्या तुक लागून जाता सगळ्या तुक लागून तुझी आड बारबो मूठ मारला ना माक जरी तर धोकले राग चढलो नी तुम्ही दोघांची पोटली पण शिरोड बाहेर मारतलो
पोटली उमा भायर मारतालो होय. की देशी हाय कितें आमी तुका जा शिकयता रा आमगे डोना होल मारता डोना कोण ना. माय तुमा बेगीन तू चल आत चल तू केशको पळगळ्यात तो ती माहिती आले होय तू आयली कोण सदाय की इतू सांगो की जाला सोची कोण की झाला हा एलेला दिसाम सदाय नाही किती कित जाला हातोर हातोर घ्या हातोर राक्षिणी आईली बाबा राक्षिणी चोरी होल्ड मेना कोट आणना कोणी का वास मात क्या सॉरी मुझे माय एक वास मात क्या सोलो दुख लागो एक तुझ्या गोड्या लागो यांची जिरलोचे पळ का फेर म्हणतो ऐक रे तुझ्या ओल्ड मेना गे गोटा लागन तू रोजे पळ का पळ चल आज तू एक काम कर की झाले गोट्या उदा घे मरे ओके नाक बुडे मरे आणि मोर गोट्या नाक बुडन मार बुट्टू कोणू तू आमशे जारी तुझो तू खबर ना त्या माकड कोणते ओ नाग दालो चालाक लायना सरपिन माकड रिगो करना चले गो लोकांना खबर असो ना मुसकेदा तू घराने खबर ना की झालं? कोणते खबर ना सोर माकड कोण तू नी रे आम्ही पप्पा तू कचो पाव माकड दिसो ना पप्पा हाव माकड तू माकड बे आमचो पाव माकड दिसताय आणि नको हर्षा असून पळेल किती चोय आहे मुटा तुम्हा कोण तू करते तुमच्या गावचो म्हाका हुस्को आसा तुमचो तुका सारखे सारखे पडले घरांत तो जागो तुझ्या जिवाचो विकातोर विचारता का पडले ज्या हांवें तुका कितें सांगला त्या तुज्या जिवाच्या बऱ्याक सांगला फाल्यां ताचें घर बंद आसा अशें सरकाराक गमलें जाल्यार ते कसलेय कायदे काडूंक शकतात सरकार कायदे काडूंक शकतात असली बिरान तू म्हज्या काळजान घाले नाका अरे तुम्ही सरकार आमदार लोकांक भिवयतात
थोडे लोक भिवून आपली जमीन सवाय भितर तुमकां विकतात मागीर तुम्ही सरकार लोक त्या जमनीचेर प्लॉट बांधतात आणि मारक पैशान भायल्या लोकांक विकतात मागीर शेजाऱ्यामध्ये झगड्यो पळय हांवें जे प्लॉट विकले ते म्हज्या फायद्याक लावून मी शेजाऱ्यांक झगड्यांक घालप ताणें एकामेका सय मोगान जेवप ते शेजाऱ्याचें काम पण थोड्यांच्या मनान भलतेच विचार घुसपतात तो वयलो तो भायलो अशें उलोवन ते एकामेकाक चिडो काडटात हे जरा सारखी सरपंच ए हाबऱ्या काळ्या कावड्या तुकानी काय कामू ना रे सकाळ पडटोन कावडे उठची पयली तू सरपंचाचे देवा असत मरे काय ते गेले छान सांगता तू हाय तू तेच नाही ते चाळी सांगलाय तेच नाही ते चाळी सांगलाय ना हाय हको ती एक खबर सांगलेली रे सरपंच केसो बाबा सांगतो मी गेली हा तू घे सारखं मत काजरे बायलाचे मोर पासून तू घेतो एकवा छोड मिळवणार रे काय होय चढमा कोण आता हे शिमेट पण टेंगे माहिती बिरायचा तू तो का होय चेडवाची माझी बिरान दिसता होय सर हांव विचारता चल आताच या तू इच्छाता अरे तू इच्छाता सरपंच बाप तेच त्याला चोर कोण सोपा करून ना सर हे चोर हे काय कर मी काय छोडू नाचताना आम्ही गोंयाला पडले गोंयची जमीन विकती घेऊन हांवें घर बांधले तुमचो गोंयचो लोक इंजेक्शन मारक झाडपाल्याचे वखदां हाडक कारवार धांवतात अरे पापियानो आम्ही कारवारकार डॉक्टर गोंया आसतना तुम्ही कारवार कित्याक धांवतात कपडे घालून येतच म्हाका कोण वळखना म्हजो पूत पासून म्हाका वळखना म्हज्या पुताकूच लागून हांव हे कपडे घालता म्हज्या पुताक कळत जाल्यार म्हज्या झाडपाल्याचे वखदाचे पयशे तो नाडून काडटलो कळलेलो म्हजो पूत घरान म्हजो बेस रस्त्यार म्हजो बेस जाला बांगलाचो देश गिराक सुरू गिराक चालू जाल्या औस नको आताचे दादल्याचे कसलो सावरायला म्हणून सोरो पिवन कितले दादले आपल्या लिव्हर पिड्यार करून मेले आणि मग ते दिव सोरो पिवन पिवन ताचे लिव्हर पिड्यार जालो म्हणून मामुली हॉस्पिटलात ऍडमिट केलो दोतोरान ताका घरा पटकून धाडला तो आणि बरो जावचो म्हणून कोणी म्हाका सांगला दोतोर सायकल कार म्हणा तो रस्त्याच्या दिशेन बसून रावता म्हणून ताणें जायत्या जाणांची लिव्हर पिड्यार जाल्ली ताची वखदांनी बऱ्याक पडल्यान ताका लागून हांव ताका सोदूंक आयलो सायकल दिसची पडटा पूण तो दोतोर दिस पडना पूण ह्या साधवाक हांव विचारतलो साधू अरे पापिया दोतोर सायकल कार म्हणा तो खंय रावता हांव साधू न्हय हांवूच तो सायकल कार डॉक्टर सांग तुका कसली पिडा जाल्या अरे पिढा म्हाका जावंक ना म्हणजे तीच वख जाला तो स्वरूप येऊन ताणे आपल्या लिव्हराची वाट लायल्या आता तो आतुनार पडला आतुनार आसा मोठो स्तर जितो आसा तो मरक ना
एक सांगू तो चलो बरो झालं बरं तुम्ही विचारायचो म्हणजे विश्वास तरी एक सांगू तो सोळा पिवक लागल्यावर किती वर्ष झाली दोतोर तो 20 वर्सां आसता सोटितालो पूण आतां ताका 70 वर्सां जाल्यात -20 घेवन म्हणजे 50 वर्सां तो सोटितालो 50 वर्सां झाली सोळा पिवक लागल्यावर जाल्यार तो दिसाक कितल्या पैशाचो सोळा पितालो अरे ताका दिसाक 500-600 म्हळ्यार कांय न्ही 500-600 रुपया म्हटल्यार 500 रुपयांनी हिशेब करया हिशेब करचो पडलो अरे बाबा चूर मागी हा पयली शेप कर न्ही अरे वो तंबाखू काढल्यारच हिशेब सारको जाता हेंगे तंबाखू खायला 500 रुपया म्हणटकच हिशेब जालो 80 लाख रुपया कमायतालो आसलो आता तो BMW गाडी घेतलो आसलो हेगे हिशेब म्हाका बरो लागलो ना तो म्हणून सोदता की तो 100 रुपया ना जाल्यार 500 रुपया करून 80 लाख तो कमायतालो आसलो आनी BMW गाडी घेवन वता हय सारकी न्ही हय दोतोर तो 100 रुपया ना ना हांव बिलकुल पासून सोऱ्याचो वास पासून घेयना कितें तू बिलकुल पासून सोऱ्याचो वास घेना ना आणि सायको दोतोर का तू न्ही हय दोतोर हो. तू बिलकुल सोऱ्याचो वास घेना जाल्यार तुजी BMW गाडी खंय आसा म्हजेच वखद म्हाकाच दिवन गेलो मरे हांव गिरायक किती दिस झाले पोटा सारखी दुखत माणगे रोटे जीवान रोटे अबे तू कोण रे हांव दोतोर सायकल कार तू आयुर्वेदिक डॉक्टर होय माझे पोटा आपल्याची सारखी दुखत किडनी बाहेर पण दिसत ना तपासूंक आयला सारखी कापड वयर गाडी अरे कापड मातशें वयर अरे गाडी दोतोर हांव बायलनी हांव दादूलो शॉर्ट घायना माज अरे आमचे कारवार करायची भास तशी रे ती माझी कापड वयर गाडी पट मातशें लूज सोडी दोतोर सुरी किती येणार रे अरे या डॉक्टराची कित्याक तू फकारा घेतला काय घालता महाराज अरे मातशें पट लूज सोडी पट लूज सोडी या दाल्ल्याच्या पोटानं भुरगे या भुरग्या तू या पटपाचे ही शेजार दोवदिरी आमचेर कंप्लेन करता आम्ही हांग कशा घर बांदून आसा घरान मोठ्यान उलयता मग आणि सरपंचाक कंप्लेन दिल्या हांका कोण पिता आगो कारवार का न्ही तुमको कोण पिता तुमचे ते दोगूय देवसार आहाय ते रात भर पीत येताय वार मारताय सामके तो पासून नाही देवसार कोण देवसारा अगो पहा तुम्ही सरपंचाक आमचेर कंप्लेंट दिला आम्ही दोघे पिवन घरानं बॉम्ब मारतात अगो सरपंच कोणाच्या दारात येता अरे सरपंच कोणाचा रे बाप्पा माझा सरपंच तू जो जाल्यार हांव आनी म्हजो भाव कोणाचो तू आमचो संसार सगळो माझा आस्ता मरे तुगेले सगळो संसार तुझो आणि व्हडल्या शिंगाचो घेऊन चाल मतो न्ही रे रे बापल्या सरपंच आमच्या दारात येता अरे बाबा सरपंच सरपंच किती बेळगाव करता प्रसाद घालला वेलकम वेलकम म्हणटा आम्ही कंप्लेन दिल्या आणि सरपंच दुश्मनाय घरा भितर सदचे राती माय अरे सरपंच का तू काम कंप्लेन दिलोली हे दोघांनी पिऊन आम सोदायताय मू आणि तू कित काम म्हणा आमगे येवपा स्वादे तेंगे असो ना तू कित मोठी सोडता कित रे हांव तुमच्या गांवचो सरपंच म्हणटोस तुम्ही दोघांनी म्हजे मनशा सरपंच अंकल आम्ही गावची ती कारवारची मरे आम कारवारची पयला आशिल्ले आता गोंयकार तुम्ही आली ती आमच्या वाड्यात राहतात म्हणतोच तुम्ही आली ती आता सोयरी झाली अरे तू कित सपोर्ट करू येला
तांच्या मजेन उपकार विसरूंक जावचे ना. तांणी म्हाका निवडून हाडला. आणि गोंयकार सपोर्ट केलो तर विसरलो रे तू सारको. सारखे उलयले तू सरपंच बाबा. ए गोरिला भाषा अगोदर ना आपल्या पडे मजा काय नाका वच होता. अरे हे गोंयकार सपोर्ट केलो तर विसरलो तू सारको. तुम्ही गोंयकारां म्हणोंकूच उरली. हांगा ह्या गांवांत भायलो लोक सुबेज जाला आनी गोंयचो सगळो लोक लंडन गेला. गोंयकार सगळे लंडन गेले मग सांगो तू म्हाका. तू राव चुपचो या केस बोट शिकयती राव. हांव आतां तुगे देरा मनशा गेले आनी गोंयकार पावर कितो दाखय तुका. मोर्चे आनी म्हज्या दारात होय पप्पा सरपंच हे मोठ्यार पडटले. चल आमी भितर या. पप्पा तुम्ही भायल्या आवाज पप्पा तुम्ही नाका भायल्या आवाज. अरे अरे कोणा अगे मामी शेजाऱ्या गेल्या तू मोठ्यानं मार तुझ्या ताळ्याची रोकडी येत होती. मोठ्यान मारपाचो मोठ्यानं मारलो. मारिया सारे पप्पा आगे आंटी तुम्ही दुसराहून म्हणताय. अगो बाय कोण ना मुझे ताळ धोर ना तो आज एक काम करूया आम्ही आता आमची गाय भरपूर मार्याचो. मारिया मारिया यो यो मारिया मारिया गोंयकार सगळे लंडन गेलय आणि दिसा उजवाडाची लुंगी बांधून दिसती बोनाय त्या चोर चालाय मी जाणू गो. कोण बोलला रे होय बोल माता. एक मुळे काम करूया सगळे गांवची लोक आगोया मगो आणि पेर गांव काढया. शिकयता सारकी तुम्ही पेरगांव घालात नाल्यार मोर्चे हाडात. तुमचे पोळ लागोणात. सरपंच ती जरी तर मरच्या गेलेली ती बिबा कर ना तू घरा देर बंद कर आणि एकदम घरा भितर तू ना ती जोईन मरे ती आमगे ती येतली आणि आम शूट दे काय Usa por anunciar
नाकांना दोर होयात माका मागितलं खुशाला सांग विचारून गावच्या लोकांक किल्ल्याच्या लंडन काराचे तो मेसेज म्हाका येता जागो विकता तो दुडू मेस्ता पागा पागा सर्विस तुका नाकांना दोर होयात माका मागितलं खुशाला सांग विचारून गावच्या लोकांक किल्ल्याच्या लंडन काराचे फोन मेसेज म्हाका येता जागो विकता तो दुडू मेस्ता पागा पागा किती रे सरपंच बाब आज सारखं उशाल काय उमेद घ्यायचो किती झालंय अरे उमेदीन आसोंकूच जाय किती झालं बाबा नशिबाचो दारवाटो उगडटोच दुडू तुझे दोळ्या मुखार सोर कसो चकचकता हांवेन 500 रुपयांनी स्क्वेअर मीटर करून ते सालू लागीं 15,000 स्क्वेअर मीटर जागो घेतलो आयज म्हज्या बरे नशिबान 500 आसलो थंयसर 15,000 स्क्वेअर मीटर करून म्हाका जायते गिराक आयला लंडन साकून कितलेच जणांचे फोन आयल्यात आनी तुका पासून एका मनशान केल्लो उडकस ना वय वय म्हाका रेजिनालान केल्लो मागीर चलता तो 5 स्क्वेअर मीटर गॅस स्पॉट घ्यायचा फोन केल्लो आनी ताका जागो कित्याक जाय रे तो हेच मुडो रे ते काय कित्या जाय तो म्हाका मुडो लागलो तेंगे गांवा वय हे तिगू तियात्र हॉल ना आपूण जाग घेता आनी बरें व्हडलें तियात्र हॉल मागीर मुडो लागलो चित्तो बरें म्हणटा काय खरेंच ताजें चित्तप एकदम बरें आसा गांवांत फॉल बांदपाची पूण म्हाका एक सांग कित्याक सर आयतारा दिसा तुझे बारबो ते 10,000 लोंगी न्हेसून आसलेले ते कोण आवय सर तेंच्यांनी खबर सांगल्या म्हाकालोच सर ते म्हगे पापागे फ्रेंड जहाज MRF टॅक्सी चलयताय ते आवय ते बी केल ते सोदपाचे सर मीस हेस्ता मीस तोलत आसतो येयलो हे दे चेड्डी येसो के नावे आवयची लो जगात सर आवय जेवपा हावपा रिताय सर पाका आवय शेजारी आनी जोगडी मोठी करू रावताय सर आवय असं सर ती खबर सांगला तुम्ही बघला हिंगावतो ना सर हांव मातशा बेगीन वयता म्हाका जेवण उरल्या बरं सर तुम्ही येता म्हाका एक काम आसा चल हांवें या सर खोशी दिसता खोशी दिसता आई सारखी गोरी गोरी चोरी दिसता आई बाबा आपली पोरी तवडी तवडी साडी मगर कलर सोडला तुरो मगर कलर सोडला तुरो तारी पप्पा आमगे माड्या मुडो बांधले ते 200 रुपयाक तांबडे साडी कितें ते 200 रुपया तांबडे साडी आमगे साडे बरे कस अरे होय पप्पा ती किती उलयता ती कळ्ळें तुका काल आमगे फेस्ता आमगे पयली तांबडे साडी घालची तेचे दोळे फुटले पप्पा फुटले फुटले होय तुमचे दोळे फुटले कित्याक फुटत तुमचे 200 रुपया मरे ती आमगे कितें आमगे साडी मारगो ती हेच लागो आमी एस्को पयली नेसोल तेचे दोळे फुटताय दळ फुटाय की आमगे बेस्टी घेता Carnival guru, orang air guru, jemaah bala guru, orang suri guru. B-
रावलेली बसताना इष्ट नव्यान आपुले दिसता बाबा इष्ट आयलेले दिसा म्हाका टेन्शन केले फेस्ताच्या दिसा हे आमचे गोंय भांगराचे असताना लोक सगळो पोर्चुगीज पासपोर्ट करून लंडन वयतात असो लोक लंडन वचूंक लागलो जाल्यार हे गोंयचे कितें जातले गोंय कोण सांबाळतलो तुम्ही बी उभा करत ना गोंय आम्ही कारवारकार सांभाळताय कारवारकार तुम्ही बी उभा करत ना सर तुम्ही सांबाळटले होय आणि कशे चोय सर तुमगे गोंया नोदर वांचोयतली तुमगे सगळे गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन बिंडन जावले सो हांय जायत पाट चोयला गोंयकारांगे घर बंद आहाय ती सो हांय चिंतिना मुगे कारवारकारा सगळे गोंया हाडू आनी बंद आहाय ती घरां ओपन करू आमी गोंय चलयतोय तुम्ही बागार आसा सर इतले सगळे वयते आमचे गोंय तुमच्या हातान दिवं स्वत उलयलो तू सरपंचा बरेच स्वत उलयलो बाब तू गोंयात केन्ना आयलो 8 दीस जाले बघा आयला हांव तुका फोन करून चिंतालो म्हज्या लागीं तुजो फोन नंबर जालो ओ फोन नंबर जर ना जालो ते बरें आसा तू गोंयात कितल्या वर्सांनी आयलो हांव 5 वर्सांनी आयला तुका उगडास आसा हांवें तुज्या लागीं 500 मिटर जागो घेतलो पळय तो 5 उपरांत 2000 मॅच करून उपरांत हांव लंडनाक गेलो फाटल्या दिसांनी कळ्ळें म्हाका तिका सांगला की गोंयान खंय जमनीक 7 कोटी माड आयलो म्हणून 15,000 मिटर घेवपाक लोक तयार आसा अरे सर 15,000 कित करता 20,000 दितले हांव घेता 20,000 होय अशें जावपाची गरज ना गोंयान आनी जागे खूय आसात गोंयचो लोक सगळो गेलो आनी आमी गोंय सांबाळून रावले गोंयकार लंडनाक गेले म्हणटात आनी आमी कितें करपाचें आमची भुरगीं शिकलेली आसतना सरकारांनी घडना ताका सिरियस दिवपाक सरकारांनी घडना आमच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाक सरकार आमचो चिंता शिकप आसलेल्यांक आनी शिकप नासलेल्यांक पूण लंडन शाळेचेर तूं नजर मारून पळय थंयसर आमचो गोंयकार लोक वरान सर्वीस करता शिकप आसलेली आनी शिकप नासलेली लंडन तो सरकार तुका विचारिना तुका कितले शिकप आसा आनी तुका कितली वर्सां आसा पळय हो आमचो सरकार आमची भुरगीं शिकलेली आसतना सुएज धूळ घेवन सिरियो भायल्यान विकता आनी तूं म्हणटा आमी गोंया सोडून लंडनाक गेले आनी तुमी गोंय सांबाळटा म्हणून तो कशें तुमचे सांबाळटले म्हणजे अरे तुका गोंयचे मातूय चिंतप आसा गोंया फुडें कितें जातले तें तुमी चोयतले तुमचे लागीं धुळो आसात म्हणून तुमी ते प्लॉट घेतात आनी सुबेज धुळो मेळटात म्हणून ते प्लॉट काडटात आनी दुसऱ्याक विकतात आनी आमी गोंया रावन गोंय सांबाळपाचें चिंततात गोंय सांबाळपाचें चिंतिना तुम्ही सरपंच आमदार मंत्री गरीब लोकांच्या काळजांनी बिलात घालून तांचे जमनी सवाय करून विकत घेतात आणि तांचे प्लॉट करून आमच्या लंडन घरात आणि भायल्यान विकतात सरपंचा तू गोंयकार जावन तू चूक करता हांव चूक करता होय तू चूक करता तुझ्या लागीं दुडो आसा म्हणून सवाय जमनी घेता आणि प्लॉट करून म्हाका आनी ताका विकता हांव म्हजी जमीन म्हाका सुवेज सुरू मेळोंक जाय देखून तिसऱ्याक विकता म्हाका फायदो जाता म्हणून हांव म्हजें चिंता तुका फायदो जाता म्हणून तूं तुजें चिंता तर गोंयकाराचें कोण चिंता
पार्टी तुम्ही शादी काय पहिले मग तुमका घालतात एक गोळायतात आणि देव बरे करून म्हणतात सुरू करतात तिसरी आणि निमणी पाठ पूत काजारी पाया कुवार मारून पोया नदन लंडन दुडून गोंयकारांनी सगळी पाल्ले गोंया जाऊन लंडन विरा गेले सारखी आयकात गोंयकारांना पुचकारण आमदार मंत्री म्हणचो इतले शिकोवप पासून गोंयकार भुरग्यांक गोंयांत कित्याक सर्वीस मेळना शिकोवप त्या गोंयकारांक सर्वीस तासांची गरज ना वयल्या भुरग्यांक रोखडी कामां मेळोवपाचो व्हड जाला गोंयकार लंडन गेल्यात पूण शिकोवची गरज ना इतले शिकोवप पासून गोंयकार भुरग्यांक गोंयांत कित्याक सर्वीस मेळना शिकोवप ना त्या गोंयकारांक सर्वीस तासांची गरज ना वयल्या भुरग्यांक रोखडीच कामां मेळोवपाचो व्हड जाला गोंयकार लंडन गेल्यात पूण शिकोवची गरज ना लंडन शारान गोंय कसलो वेगळो चालणारे पुता साडू वर्सा व्हडलो पुलीस वासी ट्रेनीन उगड भोंवता शिकोवप नासलो गोंयकार लंडनार वर्रा सर्वीस कोता गोंयचो सरकारचो लंडनचो वर्रा कोता इतले जोडले पूण थोडे गोंयकार भावातून जावंक नाका जाय 40 वर्सां बोली पूण थोडे चिनी राता फुडार म्हज्या मालाची खबर आयकून जीव आमचो सारो फुडार तुमी म्हणटले आतां विचारतले असो पुतारी पाया पर जोडले पूण थोडे गोंयकार भावातून जावंक नाका जाय 40 वर्सां बोली पूण थोडे चिनी राता फुडार म्हज्या मालाची खबर आयकून जीव आमचो सारो फुडार तुमी म्हणटले आतां विचारतले कसो पुतारी पाया पर तुमी म्हणटले आतां विचारतले कसो पुतारी पाया पर तुमी म्हणटले आतां विचारतले कसो पुतारी पाया पर पाऊर दादल्याचो पाऊर कितें दादल्या तुवें तुजी पायले दाखोवंक जाय बायल तुजी आयकोना सांगणे करार धरिना दादल्या बारीक चिंतूंक जाय तुवें गोश्ट करून तुका वारोयता गोश्टारी तुंतुडू कवायता बायल तुजी आयकोना बायलेचे 2-3 पुळोय
तुझी तुझी काबार गोंय असताना तुझ्यान म्हणून येता ए घर म्हजी भुरगी म्हजी बायल म्हजी आणि जरी तर तुझी बायल पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन गेली जाल्यार आणि तिने आपल्या गावात लंडन गेलो जाल्यार गोवाचे चितप जाता रीती लंडन गेली जाल्यार आणि गो घरा एकलोन जाल्यार अरे गोवा लागतो पिशे आणि मागी गो पोशा लागतो उशी अगो तू आकवार तू काजार काय झाले ना मागी जाल्यार हे सगळे तुका गमले कशे अरे बाबा एक चितो जागाचा जोड एक मुंचाची ही गोबर म्हाका आधी गमलेली जाल्यार हांव म्हज्या भावाक पुर्तुगेज पासपोर्ट करून दिवचो नासलो तुगे बाबा लंडन गेली तुगे शेजार लंडन गेली भिकाऱ्या भिकाऱ्या नसाय झाली बायले लंडन धाडली आणि आज गोळी कोणाला साडी वाटली आगो म्हजो भाव लंडन येतलो अरे तुगे बाव लंडन वयतलो तेका पुर्तुगेज पासपोर्ट हाडल्या आणि तुगे बाव लंडन पावतलो तेगे बायले तेक डिपेंडंट विजा काढल्या आणि तेगे बायले मॉस्क लायत जाल्यार म्हजो भाव आपले बायलेक मॉस्को लायतलो आणि हांव म्हज्या भावाक मॉस्को लावप आयडिया दितलो अरे तुगे बाबा आयडिया दी ना जाल्यार तो मोडा फोन दी ना माग पड गेला हांव गेले परत तुम्ही म्हाका बत्ते बद दी जाल्यार हांव तुमच्या दोगांच्या केसांक धरून जमणीक मारतलो सज मरे कितें हांव तुमकां सांगता आनी तुमी कितें काय म्हळ्यार कानार या करून घालून सांगताना आयकतात आगो पळय गो तुज्या भुरग्यान कितें तुमी तेच करता आगो तुका सांगता अरे तुझे जाला कितें काय म्हूण विचारता हांव म्हज्या भुरग्या लागीं उलयतालो तांकां आयको गेला म्हणून तुका सांगूंक आयल्यार तूं तेच करता तुका सांगता बेश्टो खबर मारून म्हजे लागीं उलय नाका हे तुजें गोंय न्हय हे लंडन जाणाव हे लंडन म्हणून आनी तेवूय जाणाव लंडन पावला पूण गोंयकार पण म्हणटात ते विसरूंक ना म्हणून मनशान खंय आपलो रोग बदलूंक फावना सारकी तेणी तुजें तुवें तुजो रोग बदलूंक ना आनी तूं गोंयकारपणूय विसरोंक ना तूं गोंय आसतना आमी मस्ती केल्यार आमकां मारतालो पूण आतां तुका मामीन लंडन हाडला पूण तुवें आमचे तापाच्या माताचून सोडून दिवंक ना तूं कितें उलयता सांज्याची कुंवर सुमय गोंय मेल्या बगर वचना पळयात म्हजे भुरगे लंडन पावून ओपाऱ्यांनी उलोवंक शिकली ओय डॅडी गोंय आसतना तूं आमकां तापयतालो मस्ती केल्यार आमकां मारतालो जाणाव ते तुवें म्हाका सांगची गरज ना गरज आसा डॅडी तूं गोंय आसतना आमी मस्ती केल्यार आमकां मारतालो पूण हांगा थंय आमकां एकूच बॉटल्स लायल्यार तूं जेलीन पडटलो हांव जेलीन पडटलो जेलीन पडटलो आतां आनी चड उलय नाका रोज संदर्भाची तयारी कर आनी तुमी वचात गोवूदीक नावून यात हटात जावन आयला पळयात म्हजे गोरकारान वय काम करून टायर्ड जावन आयल्या आनी हांव कितें बेकार भोंवन आयला हांवूय काम करून आयला
म्हजी गोरकार लंडन पावून राणी जाल्या आणि हांव तिचो गुलाम जाला. धर्माच्या भावा तुम्ही सोडून राहा तू सांगता की ऐका लंडन पावातून उतरा मोठी दूर हे गोयकाराचे वार घरात बसो धर्माचा बसो वर फुलता दिसता समोर लोकाला टाका वर कोणा तुका पोलीस कोणाची दाखवता होतो तुझ्याच काऊन तुझ्यारूच बदमाश जावप ही जात जावन आसा मनशाची. मनशा लागीं दुरू जालें म्हणटच मनीस मिसांगे परी आपलो रंग बदलता. हे हांवें लंडन शारान म्हज्या कास तळेरी पळयला. म्हजो शेजारी म्हजो गांवचो भाव आनीक म्हजो सोयरो फुड्यान मेवल्यार जाप पासून करिनात. हे गौरव जावन आसा तांच्या जोडवाचे. अरे पुरुष बाप लंडनच्यान केदो येलो तू कोण? हांवें तुका वळखोंक ना. माकोड केला तुवें येचो ते गोर दुडवाचे. अरे तू म्हजो मनीस मरे हमारा बिल्ली हमको मेव. हांवें तुजी बेश्टी लोकांना केली. ओके कळ्ळो म्हाका. म्हाका एक सांगू लंडनचा कित माल हाड म्हाका. कितें सांगू कितें जालें? तुका हांवें एक टी शर्ट आनी एक पॅन्ट हाडटलो म्हणून चिंतलेलें मागीर पूण म्हाका बिलकूल घेवन वचोंक टायमूच मेळना. हेच बोर लागत तुमगेले किती अवस्था हाड रे. टायम मेळना स्विस बायकाच बरें रे थोडी बरें जाल्यार तुवें हाडलो ना तें हें गायना चलून गाली गांधी मार्केट आसा न्यू गेलो आनी जरी तर तुवें तें टी शर्ट आनी पॅन्ट हाडलो म्हणटरी तें म्हाका वयल्या गायन भोंवप पडटा. आनी हेशें म्हण म्हाका दोन गायन भोंवपास वयना पयलीं सांग त्यो बसो रे. हे आमी गेले गोंयकार लंडन गेले चोय तेंगे हॅपीट केस लागल तुका बरो भेद भावा आनी पळय इश्टा कितें जालें? तूं केन्नाय तरी लंडन पावतलो. तेन्ना तूं तुज्या खास तळेने पळयतलो. तेन्ना तुका गोमतेले गोंयकाराची हॅबीट कितें पळय ती वचपा खबर सोड बाबा. आयची राती कळे लंडन तियात्र नाचोयताय आमी. तशें तर हांव तुमचो तियात्र पळोवंक येतलो. हांव लंडन वचोंक आयज भायर सोदतां. तूं येता आमगे तियात्र चोपा. हय. सॉरी आमगे ऑलरेडी शो हाऊसफुल जालो लंडन. तरी पूण मरे हांव ट्राय करतलो तुका टिकेट दवरपा. म्हाका मरे तूं स्टेज यो मरे आनी फाटल्यान रावन फोन मार. हांव तुका एक सारको सरप्रायज दवरता. हांव फोनाच्या फाटल्यान येवन तुका फोन करतलो आनी फोनाचो तूं म्हाका आन्सर दिना जाल्यार किती भाशी पिचपिची थांबटे न्ही आमी. तुका टायम मेळना रे कितें हाडूक. हांव मुगे खूद टायम काड तुजी बगली त्या मानातलो तियात्र काबार जाल म्हणटा आनी तुका एकूच दर सांगतलो. कितें सांगतलो? म्हाका तुका टिकेट घे रे पा टायम मेळना. Sa
काळ झाला पण एकदम बर म्हणा घाटा झाला एकदम बर म्हणा सारखे तुम्ही लंडनात अज्जाचा पगारच ना तुमका पोर्तुगेज पासपोर्ट आले की झाले आमको इंडियन पासपोर्टचे आम्ही हीच मानेले तुमचे आजू कोणा ते कोणा हीच मोठी बुर्ग धावणार मग वर झाली विजा उठायचा का हीच मानेला इजा यात्र नाचोयला मी लंडन पोरबाटी तुम्ही तियात नाचो लंडन येले चला तियात्रा बस पाक केले बाबा आम्ही लंडन बोलाय so we have to change we came with rickshaw रिक्षा चला ती होई पाक केले छोटी काय ना ओय की आंटी तुम रिक्षा आहे अगो ना गो बाय तुही केन्ना चोयला ते न्हय ते तो काळे पेंट मला पोलीस गेली त्याचे कोण काळे पेंट मला पोलेल गेलेले होय चला तो होई बांधून दोला सार तू साइडी बांधून दोला काळे फोन येलो ओके मग तुमगे डायरेक्टर आहे की तुम्हाला केक बेस्ट लागला किती गोटे तुमगे ऍक्टर चूज करपासात कलरच चॉइस नंबर 1 आगो आमगे डायरेक्टर आहे की ते ऍक्टर आहे कलर चॉइस चूज करू सारखे ना मग के सांगाय तुमगे थिएटर ना आणि थिएटर डायरेक्टर कोण आमगे यात्रा डायरेक्टर मग रेजिनाल्ड डे पंचवाडी आणि आमगे यात्रा नाव डायरेक्टर गोया आणि ऍक्टर लंडन ना बोल्या पण तुमगे डायरेक्टर गोय गेल मगो होय होय अगो तो हेडा पाठी दाखोवपा गोंया गेलो हा आयज कार्निवाल काबार हा सकाळचा पुतून लंडन पावता एक चावेनी पार्टी हो लंडन करायची बुरयले एक लागोन आम तिकाय पयलेले बारीक सांगी पाणी रे होय गो तू आणि राव आमका थिएटर पार्ट बी घेवपा हा चान्स ना आम येतास आमगे ग्रुप सगळे गेलेले पुणे माशा प्रॉब्लेम झाले अगो आमगे ते थिएटर गुंडा रोल करपा असो ना एके विचारी चेक जाली होय ही सारी चॅक जायना का आणि रकडो आमगे गोया फोन गुडवला डायरेक्टर आणि हे साल म्हणून सांगले तेण म्हाका मगो फकत एकूच सांगले लंडन कोण गोंयकार बी चलोन वयता आनी ते कितले सांग एक यात्रा गुंडा रोलूया म्हूण तो रकडो म्हणून लागलो एकलो कोण मेळ्ळो पळय म्हाका तेण म्हाका इंडियन नंबर 1 गुंडा दी म्हणून सांगितला इंडियन नंबर 1 गुगलाचे मारला मेट्टा ग्रेट खाली सारखे ग्रेट खाली आमगे यात्रा तो ऐसे आता लोक आवाजाचो चाहिए अरे आम सोपा येता लोकडम स्कॉल हा गॅस साला बिना काही तो चा जाय मग तुमका हा हांव दाखयता आमी ते सेंटर पीस असो घेवन मग सिक्युरिटी बेलपुरी आमगे सिक्युरिटी एक देजो काली गेले होय देजो एक मात तो एक केलो ना मोदी राव ना काय दोन इष्ट वाटार त्याचे पाय जरी तर पाडो ती रेवडा भाषण काली भगवान करे तुझी पिसुल्या दूध बोगली शिवा नीस गोंयकार आमी बावळ खोरा बावा गोरवान चलची निसो तोरसा गेले आदी सोदूर रावा दुसऱ्याच्या घरान आसरो घेता दुडू सोडून घर घेऊन दुसऱ्याकूय आसरो दिता भाड्याचे दुडू घेऊन तांचे काळीस तूं दुखयता गेलेल्या बापार भोगूंक जाय हे तूं विसरो नाका सगले गोंयकार आमी सोंसबळी आसा तुका
भूर पोटा गोया सोडून लंडन आयल्या लागून वेत भूर पोटा गोंय असताना चिंतालो लंडन पावतोस म्हज्या गोंयकार भावाक म्हज्या इश्टाक मेळून हांव खुशाल जातलो म्हणून पूण ना हांगा पावतोस भलतेच घडले म्हज्या पुतान म्हाका 6 म्हयन्याची विजा काडून म्हाका लंडन व्हेलो पूण 8 दिसांनी लंडन कितें पळय तें म्हाका घोवन आयले देखून हांवें चिंतलां आयज 9 दिसाक तिकेट काडून परत येतो म्हणून हांवें तुका इतले दुडून मोडून 6 म्हयन्याची विजा मागून लंडन हाडला आनी तूं कितें काय म्हळ्यार 8 दिसांनी परत येताय ओय पाय तू असो रागान बरोन परत गोंया वेताय जाल्यार आमी चिंतनाक घुसपतली बाय म्हजे गोरकारीन तुका कितें मुटला जाल्यार तूं म्हाका सांग हांव तो प्रवास सुटावो कोत्ता तूं कसले टेन्शनां घेवन परत वेताय म्हाका टेन्शन जाला तें म्हजे सुनेचें तुका मोठें टेन्शन जाला सायबा मुगोश गोंय असताना शेजाऱ्याक लोकांक सांगतालो म्हजी सून एक घराची देवी म्हणून पण हांव नाका जालो म्हजी सून पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन पावतोस ते म्हजें नांव पिड्यार करतलें म्हणून हांवें स्वप्नांत पासून चिंतलो पाय हांवें तुजें नांव पिड्यार केलां या आनी कसले बंगलाट हांव थंयच पडटा म्हजी गोरकार बायचे एकूय उदक कानाक दवरीत नासली बाय क्रेस्पेदाले मान दिताली जाल्यार ते बायचें नांव कित्याक पेडार करतली चिंतलेली घुसपलो हांव तेंच म्हणटालो म्हजें सून म्हजें नांव कित्याक पिड्यार करतलें म्हणून म्हज्या पुता घरान बसून म्हाका बेजार आयला म्हणून हांव भायर पासून गेल्लो थंयसून म्हाका दोगांय गोंयकार गोबायला मेवली आनी हांव तांकां पळोवन खुशाल जालो ती म्हाका जाप करतली आनी हांव खुशालकायेन तांकां जाप दितलो म्हणून पूण थंयसर बोलतेच पडलें तो म्हाका म्हणूंक लागलो अरे तूं गोंयांत आसतना तुजे सुनेक घरांत कायदे घालतालो आनी ते कायदे तूं लंडनाक घालूंक आयला काय म्हणून हांवें म्हणलें कसले कायदे तो म्हाका म्हणूंक लागलो तूं तुजे सुनेक घरांत कायदे घालतालो 7 वरांचेर जेवण जेवून लायट पालून न्हिदपाचें हांवें म्हटलें हें तुका कोण सांगता तुजी सून सांगता म्हणून पाय या आनी कितें आमी गोंयांत आसतना केन्नाय 7 वरांचेर न्हिदल्यात आमकां केन्नाय जेवता म्हणल्यार रातची 12 लेगीत जाताली हे आनी कसले बोगलाट हांव तेंच म्हणटा परत दुसरो म्हाका म्हणूंक लागलो तूं तुजे सुनेक सांगतालो मी मरे सुमाराक 1 दीस वॉशिंग मशीन चालू करपाचें आनी कितकेच न्हय परत तो म्हाका म्हणूंक लागलो फाल्यांचें जेवण आयजूच रांदपाचें आनी फाल्यां चुलीक उजो घालपाचो ना म्हणून हांवें ताका सांगलें हांव म्हजे सुनेक विचारतलो जरूर विचारतलो म्हणून पाय गोंयांत आसतना आमकां लायटीचे उदकाचे गॅसीचे बिलाचे तर पळोवंकूच नासले आनी पाय तूं म्हजे लागीं कितेंय विचार देवाक भियोन हांव तुका सद्दांच सांगतली हांव जाणा तूं म्हाका स्वत सांगतलें म्हणून बाय तूं पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडनाक पावलें तेन्ना तूं गोंयकाराच्या घरांत भाड्यान रावतालें येसो ओय पाय तेन्ना तूं म्हाका फोन करून सांगतालें बाय हांव दनपारां 2 वरांचेर कामाक वयता आनी घरा पावता म्हणल्यार रातची 11:30 जातात म्हणून उदीक न्हांवता जेवता म्हणल्यार रातची 12:30 जाता म्हणून तेन्ना तूं लायट पालून न्हांवतालें आनी लायट पालून जेवतालें ना पाय असले कायदे त्या घरांत नासले त्या घरांत हांव 1 वर्स 4 म्हयने रावला त्या घरांतली गोंयकार मनशांनी भांगाराची मनशां तांकां लायटीचे उदकाचे जाल्यार पळोवंकूच नासले उपरांत हांवें एक घर घेतला जाणा ती मनशां बरी म्हणून तुवें म्हाका सांगलेलें त्या घरांत कसलेच कायदे नासले पूण तुज्या घरांत कायदे असले कायदे कित्याक आमच्या घरांत आमकां कावन्सिलिंगाची उदकाची लायटीची बिलां आसात न्हय जाणा उदकाची कावन्सिलाची बिलां आसात म्हणून म्हजे पुता तुवें 3 रुमाचें घर घेतलां मदले रुमान तुमी रावतात उजवे सायडीन गोंयकाराचें कुटुंब रावता दावे सायडीन गोंयकाराचें कुटुंब रावता तुमी ह्या घरांत खुशाल आसात पळय बाय मोदी आमी रावतात आनी आमी सगळीं खुशाल आसात जाणा तुमी खुशाल आसात म्हणून हांवूय खुशाल जालो पूण ती खुशाल नात तुमी खुशाल आसात कित्याक तुमकां ती 600 1200 पावंड दितात ताका लागून तुमी खुशाल आसात तुम्ही म्हाका दाखोवन सोदतात आमी सगळीं एक म्हणून ह्या वेळार म्हाका महात्मा गांधीच्या उतराचो उगडास येता महात्मा गांधी म्हणटालो आमी सगळे एक फाटले सारी त्या आलेल्या उतराचो त्या फिल्म एक्टरांनी बेवापर केलो तेन्ना तिनूय धर्म चालवले आनी म्हणूंक लागले आलेल्या उतर आमच्या धर्माने आसात म्हणून खरेंच पळोवंक गेल्यार ते आलेल्या उतर तिनूय धर्माने आसा पूण ते तिनूय धर्म आपूण एक म्हणून दाखोवंक सोदिना पूण उतर एक म्हणून दाखयतात असले तुमचे
तुमच्या मनात शिजलेले असा ते का तुका सांगता तुम्ही एक धाकटो घर घ्यात आणि तिच्या बायल भुरग्याक घेऊन शांत आहे मला ती 1 तारखेक दुसऱ्या रुमान वयची असा दोन्ही कुटुंबा त्यांना दुसरं ती सांगतली तुमच्या घरात कसले कायदे चलतात म्हणून आणि पण तुमच्या घरात कोणच राव घ्यायचे ना तुम्ही जोडतात ते तुमकाच पावचे ना घुमडा सुरात जे काही तुम्ही करतात ते चितून करा हा जणात असतो ही खबर पाहिजे घरात पडतोच त्याका दुःख जातली म्हणून हांवें तुका आधी फुडें सांगलेले जे तू कितें कोत्ता ते सारकें न्हय म्हणून कितें सारकें न्हय हे बोशे गोंय बाबा सगळे हा फोन केले पळयलें न्हय भायर लंडन पावले म्हणटच तांच्या तोंडांतल्यान उंचो कसो भायर सोदता गोंयांत जाल्यार सारकीच पोस्ट शिकयतलो आसलो पूण लंडनान दादल्याचे शाणेपण चलना तू एशीच कोण ना का चय 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 ही ती अडपण राहिला का गोल दुकान आपण नीस गोयकार मु तू मरे बेब दे गोयच बाराचे बसून पिताय जाल्याची साधी 2 चर्च करताय गोयला फोटो काढताय आणि फेसबुकाचे आणि काढताय मरे तुम्ही माझ्या सोगला संस्रा पावताय मग खबर ना अगो ते फेसबुकाचे घालो होते के गोंयाक बोनी अगो वरात गोयकार आम्ही कोस्टात होते कोस्टा आला किती मोठे रे तुम्ही वरात गोयकार तू माग सांगते लॉन्डन होते गोयकार लॉन्डन ते पिनाय गो ते पिनाय तू माग सांगत तिता ओ तो येता तो ते थांबड्याला तो मुगे शेजारी तू वगराव तो माग जाप कोण आणि मुझे नाव काढत ते वाटीवर सुळले काय ओय माग किती अडपत तुला तू आणि लंडन तू आणि सामको जाप होत मरे तू किता लोटर फोटो दिसले हां आमोर गोयकार मरे झाडा गाव अरे वरात गोयकार मु झाडा हा पे तुझ्या बरोबर असतो आवायशी आले लेले कसे हापरी मुळशी कॉल खावासून अरे बाबा तू तो हापरी बी म्हणून समजोशी तो नी सांगा तुमले गावचो आवायशी तू माकोडची ना बरेच माकोडची ना को एक पडतोय तू कसं तू राव रे सॉरी लंडन आले 8 वर्ष झाली म्हणजे जाणार जाय रे गावात तुका वळखो ना म्हणून लंडन बॉल तू सरकार बॉल दिसवला रे सरकार बॉल चलो मार्किरात लंडन बॉल मागसो होता आसू सॉरी म्हणते जाव काट होता सगळे माग तुका विनात तू सगळे साफ होता याची आम्ही गोंया असताना होय एका घर बांदपाक जाय म्हणून म्हज्या एक फ्रेंडाक जागो घेवन दिलोलो म्हणटा आज लंडन पावलेलो आसा म्हणटा हांगासर म्हज्या तोंडाक पासून पळयना तोंडाक पळयना ती खबर सोड होय तुजो एक हांवें फोटो पळयलोलो फेसबुकाचेर गेला होय होय एका बारान ग्रुपान बसून हातीन एक बियराचो ग्लास घेवन चेस करता सारखे तू एलिस्टर इथं राग येतेस कोणचा नाका तू अजूनही सुधरवक ना होय ऐकता सुधार म्हळ्यार सुधरवक ना सुधार बा हबार रे सुधार बा किती जायत रे तुला रे सुधार बा अरे नीट काय करा वरात पिता आम्ही अरे तू माग सांगतो तू गे लंडन पिनाय गो होय पिनाय आणि तू ते तू सयानी 2 झाडा चुयलो रे झाडा मुळा बाटली
हमार बरे आ लोशे कायले गोयक्रांनी शी, तुझे नाही. लॉस आणि कोसली ते गोयकार बाळाचे बसून पियतात ते आपण वरात गोयकार म्हणतात आणि तुम्ही काय लंडन या रस्त्यार पिता किती म्हणता जाणतो किती म्हणतात आपण रस्त्यात गोंयकार काळे जातारी मोर काळे जातारी मोर टेन्शन वाटता दुःखाची आयकोन गोमोर दुसऱ्याचे पाड घालून थोड्यात ते दिसता वर मोजे पाड घालची मोदे कुमोर खरंच गोंय असताना म्हजी भलायकी सारखीच बरी असली पण लंडन शहरान टेन्शनान म्हजी डायबिटीस सारखीच हाय जाली गोंय असताना हांवें एकूच जाप काडल्यार पुरो असली घरांत म्हजी बायल आनी भुरगीं म्हाका रेस्पेद आनी मान दिताली पूण हांगा रेस्पेदे उतर आयकोंकूच मेळना कामाक गेल्यार थंयसर गोंयकाराचो बेस एका कुल्या परी जाला एका जाग्यार तुवें काम केलें जाल्यार तुका कांयच गमना पूण पार्ट टाइम जॉब केलो जाल्यार हांगा थंयसर तुवें काम केलें जाल्यार चारी कोणशांनी तुका गोंयकार मेळटात आनी तांचे कोण्यो तुज्या कानार सादवतात हांव आनी म्हजो तितवाचो चेडो एकेच कंपनीत काम करतात तर म्हणजे नाका जाल्यार खबरो ते कंपनीच्या कामदाराक सांगून म्हजो सगळो सुसेगूच पेडार करून उडयलो आनी हांगा आयल्यार आमचें टेन्शन तुका सांगता वाड्या वयल्यो खबरो आयकोन घरात बाबा करी नाका तुझे सदाचेच जाला ते आता कोण चालयता तो गाडे मारता हेच आयकोपाचे तुझे आम्ही गोंया असताना आम्ही दुसऱ्या भुरग्याची किजिला हाडटाली पूण लंडन पावतो सोरो परतेच जालो आम्ही भुरगीं सुसेगाद आसात पूण आमचो डॅडी आसू तो दुसऱ्याची किजिला घेवन येता कितें हांव किजिला घेवन येता होय डॅडी तू किजिला घेवन येता तू निघलेलो असताना पासून सगळ्यात विधवाच्या चेड्याक मारलेलो ताच्या पांया मोडटलो असले उतराव उलयता आगो तुम्ही ताका कितें सांगता तो आयकोचो ना कित्याक तो आतां जोडटा न्हय जोडटा म्हणचे आनी गोंय आसतना हांव कितें बेकार भोंवतालो देवतालो पूण बायल आनी भुरग्यांक कित्याक बरी लेखतालो आनी आतां तूंय जोडटा आनी हांवूय जोडटा तो सारी काय ना दोगांचे मॅच ब्रो चल आम्ही गोवा डेयाक या गोवा डे आनी तुका खबर ना आयज गोवा डे म्हणून आमची दोगांय भुरगीं गोवा डेयाक पार्टिसिपेट करची आसात आनी ती गोंयांतल्यान 2 कॉमेडियन आयल्यात न्हय ती आमच्या भुरग्यां सांगाता पार्टिसिपेट करतली खंय चल डॅडी तू आमच्या सांगाताक वचपाची तयारी कर आमच्या कातार आयकोन तू तुझे टेन्शन विसरतलो चल या किती नशीब रे आमचे किती नशीब हांव लंडन येलो तियात्र पूण चुकोन म्हाका गोवा डे या चान्स मेळ्ळो पयले फाटी सगळ्या लोकां वचीन वो नीस गोंयकार अरे बेस्ते होगेट लायन ना थिंगार ते दोगांय भुरगे उपकार हाडटय तेंक लागोन आमकां चान्स पडली कातर मुडपा आनी ती तेंक टायम सांगलो मरे आ हिंग म्युजिका टायमिंग ना फाट फुडें वयताय ई हुई पो ई चोया ता 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 नेडी आय मो तुम्ही चोय बियोप ना तू झाटे हांव हा कोटकाने गोंयकरा दाखोया कांतरा पावतो बेस्ते तुमची कोणा
तुम्ही हे मागचे गोवाडे खातार म्हणून सोयीक दिला म्हणून एक सारखी दिता ए तू नीस गोंयकारू ए हांव नीज गोंयकार सारक सांग तू नीस गोंयकारू अशें कोण दिसलो गो तुका हांव तू आफ्रिका खबरी दिसा म्हाका विवा गोवा चिंता तो चितनाने फुट्टा पोरी उतरा पुरोसाची वेदाक चुकल्यार वावाक चुकता ती उतरा मोनार गुळूची रोगताक रोगोतूच पडपडा सांगा की चूक कोणाची गाडा कुदीक वाडे घाली दातूर कोणाक गोडू जातात रुगाची मोठ्या मोगाचो मोठ्या काश्या रोगताचो फूट मोठ्या काळजातलो सांग तुका कसो सांगपाचो कोणाक पयल्यार गमना तुका राग आसा कोणाचो तुताचे मुखामोळ पयल्यार तकलेर भार पडला चितनाचो फूट मोठ्या मोगाचो मोठ्या काश्या रोगताचो मोठ्या काळजातलो सांग तुताक कसो सांगपाचो कोणाक पयल्यार गमना तुका राग आसा कोणाचो तुताचे मुखामोळ पयल्यार तकलेर भार पडला चितनाचो म्हजो पुत लंडन आसतना आपण आपल्या बायल भुरग्यांक घेवन खंयसर पिकनिकेक वता जाल्यार म्हाका रातचो 12 वरांचेर पासून फोन करून सांगतालो बाय फाल्यां हांव बायल भुरग्यांक घेवन पिकनिकेक वता म्हणून पूण कांयच दिसा म्हाका टेन्शन कशें जालां हांवचेतूच म्हजो पूत म्हाका सांगनासतना आपल्या बायल भुरग्यांक घेवन चड म्हाज्या घरान आयला हांव म्हणटा म्हज्या पुतान म्हाका कित्याक सांगूंक नाका म्हणून जरी तर पायन पुताक सांगनासतना केलें जाल्यार आनी पुताकूय पायक सांगनासतना तेच काम केलें जाल्यार व्हडलेशें वजाप न्हय हांवें म्हज्या पुताक सांगनासतना कितें दवरलां काय ग्रँडपा ल्हान भुरग्यांक कांयच कितें सांगल्यार फाल्यां ते विसरतात तूं काय आतां ल्हान भुरगो ना न्हय सारकें तुजें ग्रँडपा आतां जाणटो जाला आनी थोड्या दिसांनी ग्रँडपा आमकां पासून विसरतलो आगो ही भुरगीं कितें उलयतात कसले शब्द उलयतात हय ही लंडनाक पडल्या न्हय आ. तांचे मुखार आमच्या शाळेपण पासून चलना अशें? आतांचे न्यू जनरेशन ते आतां तुमी दोगांय परत लंडनाक वयतले न्हय तांकां दोगांय बी म्हज्या फुड्यान धरया मागीर हांव तांकां न्यू जनरेशन आसा तेणे पान्य करून फेडटा ना आमी तुज्या फुड्यान रावची ना तुज्या फुड्यान रावल्यार लंडनाक लोक डॅडी चाळयतालो कोण ते भाशेन आमकां चाळयतलो सुप्रीम कोर्टाचें आतां ते लोकांक हांव पिशवे बाय लोकांक पिशे लावंक ना पूण पिशे लागला तुका पिशे लागला देखून आयज हांव पांय आसत पांय घासलोले पळय जाला कितें? आरे म्हज्या गोठ्यानी फुड्यान खाला पडला तूं तुजे घरकान्नी फुडें खाला पडलो रे म्हज्या पुता अरे दादल्यान म्हणटा ते दादले कोण मुठीन धरूंक जाय माझ्या घरकारान आपले दादले कोण झाडून दिवंक ना तू ताका सारको पाय न्हय देखून तो म्हज्या फुड्यान खाला पडला तू ताका खरो पाय जालोलो जाल्यार म्हजो घरकार आयज म्हज्या फुड्यान खाला पडलो नासलो कोण सांगता हांव ताचो पाय म्हणून हांव सांगता तूं म्हजो कशा रोगताचो पाय जालो जाल्यार आयज हांव पोर्चुगीज पासपोर्ट करून लंडन येतलो आसलो तूं म्हजो पाय न्हय म्हणून म्हज्या गोठ्यानी म्हाका डिपेंडंट विजा काडून लंडनाक गेलो तूं म्हजो पाय न्हय म्हणून आयज हांव ताच्या फुड्यान खालाक पडलो कोण सांगता हांव तुजो पाय न्हय म्हणून हांव सांगता जरी तर तूं म्हजो पाय जालो जाल्यार म्हज्या बर्थ सर्टिफिकेटाचेर नांव कित्याक ना तूं म्हजो पाय जालो जाल्यार इगोर्जें जी मॅरेज सर्टिफिकेट आसा तूं इजोर्जेचें नांव कित्याक ना अरे त्या आदल्या पादिगारान तो म्हजो रिकॉर्ड सारको पळोवन दवरूंक नासलो पांच विगाराक गुन्यांवकारी करून म्हजें तोंड उक्तें करिनाका तुजो भावाचो चेडो आनी हांव एकेच कंपनीन काम करतात ताणें तुजें नाका जालोलें ती खबर त्या कामदाराक सांगून म्हजो सारको सुसेगोच तुजो पेडार करून उडयलो ते वेळार हांवें रागान ताचे लागीं झगडी केली आनी तेन्ना सब कितें तें म्हज्या कानार सांगलें आनी त्या वेळार हांवचीच म्हाका म्हज्या बाल भुरग्यांक घेवन गोंया येवचें पडलें तुका विचारूं तूं म्हजो कोण हांव तुजो पाय पाय जाल्यार
तुझी मॅरेज सर्टिफिकेट खंय आसा सांग म्हाका मोगी कित्याक आसा तुझी मॅरेज सर्टिफिकेट खंय आसा तुका मॅरेज सर्टिफिकेट जाय न्हय होय ही पळय म्हजी मॅरेज सर्टिफिकेट चला तुझें नांव कितें म्हजें नांव लुईस कॅटन रॉड्रिगीस चला तुझें नांव लुईस कायदर रॉड्रिक्स म्हणून पूण लुईस कायदर फेर्नांडीस म्हणटा तो कोण तो जावन आसा तुजे मायचो साकरामेताचो गोरकार म्हजो इश्ट आमी दोगूय गोठ इश्ट आसले तो काजार जाल्या उपरांत एका वर्सान ताका बेल्ल्या जागे घेवन ताची जीब आनी आखी कुडीचे आरीन धरली तो म्हजो इश्ट म्हणटोच हांव ताचो कास्तीक काडटालो आनी असो कास्तीक काडटा काडटा तुजी मायची आनी म्हजी इश्टागत वाडली आमचे मदीं इश्टागतीची सैरगत अदीकच वाडली तेन्ना तो मायच्या कुसव्यार वचलो पूण आनी 2 म्हयने उपरांत 2 म्हयन्यांनी म्हजो इश्ट सोंपलो आनी तूं एका वर्साचो जालो तेन्ना तुजे माय काळजाचो येद्याक येवन ती ह्या संवसाराक वतली हांवें तुका सांबाळलो मोगान वाडयलो आनी काजार केलो ही खबर सगळ्या गांवच्या लोकांक आसली सोत मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतूच सोत कितें गमन येता जायती पावटी माम आपल्या भयणीच्या भुरग्यांची आबोबाय कोत्ता जाल्यार लोक तांकां मांवाची पोसकी म्हणटात जितीव आपल्या भावाची भुरग्यांची आबोबाय कोत्ता जाल्यार हो समज तांकां जितवाची पोसकी म्हणटात पूण सोत पळोवंक गेल्यार ती पोसकी आसनात तांची आबोबाय कोत्ता देखूनच हो लोक तांकां पोसकी म्हणून चालयता आयज तुज्या तोंडांतल्यान सोत भायर सरतूच म्हाका गमन आयलें हो लोक म्हाका कित्याक चालयताले ते आनी म्हजे तोकले तिळो काडून अशें म्हणटाले लोक तुका चाळयताले आनी तुजे तकले तिळो काडून ते कितें म्हणटाले पूत काजारी पांयांक वार